भाजपाच्या कायदो विभागा वतीन करियर गायडन्साची कार्यावळ काल तुये पंचायतीत जाली। इयत्ता 8वी, 10वी, 12वी आणि पदवीचे शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांनी या कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो। यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर तसेच मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे, तुये पंचायतीचे पंच आणि सरपंच हाजीर आशिल्ले। इट इज ऑल एम्प्लॉयमेंट म्हटल्यानंतर त्यातून दोन्ही गोष्टी येतात, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट येतं आणि नोकरी येतात आणि त्यामुळे 100% सरकारी नोकरी दिवन तूं 100% 100% लोकांक सॅटिस्फाय करपाक शकना। आनी ताका लागून सरकाराचो प्रयत्न आसा। 2 दिसां पयलीं आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, इंडस्ट्री मिनिस्टर मोविन बाब गुदिनो आणि ITCचे चेअरमॅन रेजिनाल्ड हांची मिटींग जाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांनी। मुख्यमंत्र्यांनी डिक्लेअर केल्लें आसा की एखादो जर रोजगाराक दिवपी अवेलेबल जर धंदो करपाक शकता आसत जाका तें पूर्णपणे सहकार्य गोंया भितर जातलें, तेचें परमिशन आसतलें, तेची अलॉटमेंट ऑफ जागा आसतली, हें सगळें केलें। पूण ताका कंडिशन आसतलें की गोंयच्या भुरग्याक नोकरी दिवपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीचें तत्व तेंच आसा की प्रत्येकाक जें आसा तें प्राधान्य जें आसा तें मेळूं जाय आनी फ्री अँड फेअर हें सरकार चलूं जाय। कारण लोकांक दिसता की बरें सरकार हें केवळ भारतीय जनता पार्टीचेंच जावपाक शकता, म्हणून तर लोकांनी आमकां समर्थन दिल्लें आसा। आनी त्यामुळे येणाऱ्या 5 वर्सां हो जो प्रोग्राम जो आसा एम्प्लॉयमेंट किंवा बरें फ्री अँड फेअर चलपी सरकार हें पूर्णपणे आमचे मुख्यमंत्री डॉ.